वोंप्याची वोपार लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 28 वोळ 4 ते 15 दूर एका नगरांत तावन लोक जेजू सोडची येतालो अशें एक उरपोंच एकठांय जाल्ली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोंपूंक गेल्लो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकान तें माडयलें आनी मळबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें आनी दुसरें कोडपाचेर पडलें. तें किर्लोलें पूण शेल नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे बाराबोर वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किर्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आर्दून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वोपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूठ वळखूंक तुमकां दिलें आसा, पूण हेरांक तें वोपारीनूच सांगपाचें, कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. तर वोपारीची समज ही बी देवाचें उतर, वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं. पूण मागीर ताणें भावाक धरिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून वता. कोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें कुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळा नात देखून तीं थोडोच वेळ भावाक धरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतूच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मोदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्तकायांक आनी मोजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तें. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.